नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भाजपा फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज वाराणसी लोकसभा मतदारसंघात सेगीत तिसऱ्या फावट आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. ताचे पयलीं तांणी काशींतल्या कालभैरव देवळांत वचून दर्शन घेतलें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी तशेंच भाजपा मित्र पक्षांची सत्ता आशिल्ल्या 12 राज्यांचे मुखेलमंत्री कांय केंद्रीय मंत्री पक्षाचे फुडारी हाजीर आशिल्ले. नामांकन अर्ज दाखल केले उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी भाजपा आनी मित्र पक्षांच्या कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेतली. मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ. ईश्वर की शपथ लेता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. भारत आणि इराण हांचे मदीं काल इराणांतल्या चाबहार बंदराच्या व्यवस्थापना खातीर 10 वर्सांची कबलात जाली. केंद्रीय बंदर उदका येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी इराणचे तांचे समपदस्थ मेहरदाद बाजरपाश हांचे हजेरेंत ह्या कबलातीचेर सयो केल्यो. ह्या बंदरावेल्यान पायाभूत सुविधा खातीर आनी अफगाणिस्तानात तशेंच मध्य आशियाक जावपी भारतीय निर्गतीची वाहतूक चड सुरळीत जावच्या हेतान भारत सरकार ह्या प्रकल्पा खातीर गुंतवणूक करता अशें मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने हमारे चाबहार पोर्ट की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोगों ने दस्तखत की है और ये बहुत साल से बातचीत चल रहे थे. इतना दिन तक तो ये शॉर्ट टर्म के थे, तो इसलिए इस पोर्ट के भविष्य को मजबूत बनाने के सिलसिले में और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उस विजन को साकार करने के लिए आज ऐसे एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं. गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळान घेतिल्ल्या 10वी परीक्षेचो निकाल 15 मे सांजे 5:30 वरांचेर जाहीर जातलो अशी माहिती मंडळाच्या सुत्रांनी दिल्या. 15 मे दिसा सांजे 5:30 वरांचेर हो निकाल घोषित करतले. 1 एप्रिल ते 23 एप्रिल मजगती ही परीक्षा जाल्ली. तातूंत 19,557 विद्यार्थी आस्पावीत जाल्यात. सविस्तर निकाल मंडळाच्या संकेतथळाचेर 17 मे दनपरां 2 वरां उपरांत उपलब्ध आसतलो अशें मंडळान कळीत केलां. OCI कार्ड प्रश्नाचेर भाजपान फटवणूक केल्या जाल्यार केंद्र सरकारान ह्या विशयाचेर न्यायालयाचो अवमान केला असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी पत्रकार परिशदेंत केलो. पणजेंत काँग्रेस भवनात आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. भारतीय पासपोर्ट जमा केल्ल्या उपरांत जे प्रमाणपत्र दितात ताच्या आधाराचेर OCI कार्ड मेळटले अशें केंद्रीय घर खात्यान वेंचणुकेच्या आदीं कळीत केल्लें. मात आतां केंद्रीय घर मंत्रालय कार्ड दिवपाच्या विचारांत आशिल्ल्याचें निवेदन करता हाचे वयल्यान ही फटवणूक जाल्या असो आरोप तांणी केलो. इलेक्शन दारार पावल तेन्ना सडनली एक अनाउन्समेंट आयलो की 4 तारखेर आबिल्ल्या म्हयन्यात एक ऑफिस मेमोरंडम OM इश्यू केलो सांगपाक कोण रेवोकेशन पासून तेगे सर्टिफिकेट आसा तो पासून एक्सेप्ट जातलो OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन करपाक. द इश्यू वॉज नॉट रिलेटिंग टू रेवोकेशन अलोन. दुसरो इश्यू रजिस्ट्रेशन जाला ते रस्त्यार पडले ते नाक आशिल्ले तांकां वन टायम एमनेस्टी दिवपाक ते प्रयत्न आशिल्लो असेंब्लीचे फुडें. ते कितें जालें ते आन्सर येल ना आनी इतले आवाज केलो सगळ्याक बोवाड केले कित्याक इलेक्शन आशिल्लें आनी लोकांक फटयले की आतां हें रेवोकेशन आसा ते आतां तुका OCI कार्ड मेळटलो. बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकार आणि मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज शिरगांवच्या श्रीदेवी लयराईचें दर्शन घेतलें. सध्या ह्या देवळांत वर्सुकी उत्सव सुरू आसा.
दोनूय फुडाऱ्यां वांगडा मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, देवस्थान मंडळाचे वांगडी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शिरगांवच्या फामाद जात्रे निमतान राजेंद्र आल्लेकार हांणी भाविकांक परबी भेटयल्या. न चुकता येता जात्रे दिसा जर पावूंक ना जाल्यार कौलांक तरी येताच. देवीची कृपा आमचेर सदांच आसा. आमच्या घराण्याचेर खास करून माझे वडील, माझे आजोबा हे सगळे धोंड असले हांगासर आनी अनेक वर्सां तांणी देवीची आपल्या पद्दतीन सेवा केली. हांव एक हांगा दर्शनाक येता देवीच्या पांया कडेन म्हज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन आनी तिचो आशिर्वाद आसचो अशी एक प्रार्थना करता. प्रार्थना केन्नाच वाया वचना देवीच्या पांया कडेन केल्ली. केवळ आमच्या घराण्याचेंच न्ही तर गांवांतल्या सगळ्या लोकांचें तिणी सदांच बरें केल्लें आसा आनी आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांचेर तिजी कृपा दृश्टी आसा. ताका लागून गोंयांत अनेक बऱ्यो गोश्टी घडत असतात. अशीच तिजी कृपा दृश्टी आमच्या सगळ्या समस्त गोंयकारांचेर उरची दीस देवी कडेन प्रार्थना केली. मुंबईत काल अचकीत वादळी वाऱ्याक लागून घाटकोपरांतल्या रमाबाई नगरांत आशिल्ल्या पेट्रोल पंपाचेर लायिल्लो जायरातीचो व्हडलो फळक कोसळून जाल्ल्या दुर्घटणेन 14 जाणांक मरण आयलें. जाल्यार आतां मेरेन 74 जखमी जाल्यात. वाटोवपाक संकश्ट निवारण मंडळाक यश आयलां. NDRFचे जवान मजत आनी बचाव कार्य नेटान करीत आसात. मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आनी उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी राजावाडी हॉस्पिटलांत वचून जखमींच्या भलायकेची चवकशी केली. ह्या घडणुकेची उंचेल्या पावंड्यावयल्यान चवकशी करपाचे आदेश दिल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. मरण आयिल्ल्याच्या कुटुंबियांक ताकतिकेन 5 लाख रुपयांची मजत मुखेलमंत्र्यांनी जाहीर केली. तशेंच जखमींचेर जाल्ल्या उपचाराचो खर्च महाराष्ट्र सरकार करतलो अशेंय तांणी सांगलें. की जेवढे मुंबईतले होर्डिंग आहेत या सर्व होर्डिंगचे स्पेशल ऑडिट करा, स्ट्रक्चरल ऑडिट करा आणि जे विदाऊट परमिशन, विदाऊट लायसन्स आहेत हे सर्व कापून टाका. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना मी दिले. जखमींचा सर्व उपचाराचा खर्च सरकार करेल आणि जे मृत्युमुखी पडलेत त्यांच्या परिवारांना देखील मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आपण तात्काळ 5 लाख रुपये देण्याचा देखील निर्णय. जे कोणी होर्डिंग धारक आहेत यांना कुणाच्याही जीवाशी खेळण्याचा अधिकार नाही आणि याच्यावर जे आता झालेलं आहे त्याच्या सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. काल लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर 4थ्या पावंड्यावेलें मतदान शांततायेन जालें. ह्या पावंड्यार 9 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशा सयत एकूण 96 मतदारसंघांनी उमेदवारांच्या नशिबाचेर शिक्को मारलो. काल जाल्ल्या मतदानात देशांत एकूण 67.25% मतदान नोंद जालां. हातूंत अस्तंत बंगालांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 78.37% मतदान जालां. मजगतीं आतां राजकीय फुडारी आपले नदर 5व्या पावंड्यावेल्या वेंचणुके खातीर लावन आसात. साबार पक्षांचे फुडारी ह्या पावंड्यार जावपी वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वचून प्रचारांत वांटो घेतात. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंडांत भौशीक सभेंत वांटेकार जातले. तशेंच भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हे स्मृती इराणी हांच्या खातीर अमेठी हांगा प्रचार करतले. ते भायर अमित शाह हांची बंगालांत प्रचार सभा जातल्यो. काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे हे उत्तर प्रदेशांतल्या बांसगांव हांगा जाल्यार राहुल गांधी झांसीत प्रचार सभेंत वांटेकार जातले. 5व्या पावंड्यार 20 मे दिसा 49 मतदारसंघांत मतदान जावपाचें आसा. IPL T20 क्रिकेट सर्तींत काल गुजरात टायटन्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स हांच्या मदलो अहमदाबादांतलो नियोजीत सामनो पावसाक लागून एकूय चेंडू खेळनासतना रद्द करचो पडलो. सामनो रद्द जाल्ल्या कारणान दोनूय पंगडांक दरेकी 1-1 गूण दिला. मात हो सामनो रद्द जाल्ल्यान सर्तीच्या प्ले ऑफ प्रकारांत प्रवेश करपाचें गुजरात टायटन्साचें सपन भंग जालां. तांचो आतां एकूच सामनो बाकी उरला. सर्तींत आज सांजे 7:30 वरांचेर दिल्ली कॅपिटल्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स हांच्या मदीं खेळ जावपाचो आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.